सो मार्चाक 12 तारखेक नवी गव्हर्मेंट जातलें. मार्चाक 12 तारखेक जर नवी गव्हर्मेंट जालें तर ताका एप्रील म्हणल्यार बरो टायम आहा डिलिमिटेशन करपाक. एक म्हयनो इनफ. No, yes, till end of March to take consultation with the government. So our point is consultation with the caretaker government is no consultation at all. Actually government exists now also सध्याक. And the state election commissioner should not create a problem for itself to clash with the government. A new government comes and you want to clash with the new government right off from day one. Goa Forward party चिमोक आसा की delimitation of panchayat wards हो जो पळय पावर पळय आसा तो सरकारा कडच्यान काडचो आनी तो स्टेट इलेक्शन कमिशनाक दिवचो. तर हो पावर स्टेट इलेक्शन कमिशना कडेन येवपाक जाय आनी गोवा फॉरवर्ड पार्टी नवी सरकाराचेर दबाव हाडटली हो पावर स्टेट इलेक्शन कमिशनाक दिवपाक. आमची परत मागणी स्टेट इलेक्शन कमिशना कडेन की हे डिलिमिटेशन बंद करचें. इवन तारीख पसून ती अनाउन्स पळय केल्या that they review that date with the new government that comes into power.